from the time Dr. Pramod Sawant has taken over as the Chief Minister and the Home Minister, जो रेड्स कंडक्ट जाल्या, जो एंटी नार्कोटिक सेलान जो रेड कंडक्ट केल्या, आमचे कडेन जो डेटा आसा फ्रॉम मार्च 2019 टील डेट, हितून आमकां अशें दिसून येता की मोर दॅन 5 crore 6 lakhs हेच्या पेक्षा चड क्वॉन्टिटीचो ड्रग्साचे रेड एंटी नार्कोटिक सेलान जप्त केल्लो आसा. तो फक्त मिनिस्टर म्हणून न्हय तर एक आमदार म्हणून सुद्धा शिवोले मतदारसंघात पूर्णपणे असफल जाल्लो आसा. स्वता ताका ज्या लोकांनी मतां दिल्ली ते लोक आज थंय पश्चाताप करता आनी युवा मोर्चा म्हणून आमी ताका एक एक्सिडेंटल MLA असो ताका आमी नमूद करपाक सोदता. पुलीस सुद्धा ड्रग पॅडलर वांगडा भोंवता, तेंच्या गाडयेनी भोंवता जाल्यार म्हाका तुमच्या मार्फत आमी मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी सकाळी केल्याच की जर विनोद पालेकरा कडेन प्रूफ आसा कोणाच्या गाडयेन कोण ड्रग्सवाले भोंवता, कोण PSI जर भोंवता अशें जर तेजें म्हणणें आसा जाल्यार चडशी इन्फॉर्मेशन विनोद पालेकरा कडसूनच मेळटली. पूण ज्या 15 तारखेच्या लेटरानसून आनी कालच्या प्रेसानसून तो म्हणटा की बाबा तेजे कडेन जर प्रूफ आसा जाल्यार तेज्या टर्मांक सुद्धा तेज्यो गोश्टी ताका खबर आसतल्यो. तेज्या खातीर हांव तुमच्या थ्रू CM कडेन मागता की तेजे कडेन सगळो डेटा आसतलो आनी तेजे कडेन तेजी चवकशी करची तेजे कडसून, जेणे करून गोवा पोलिसांचें काम आसा हें इजी जातलें. तेणें जर आसा जाल्यार ताणें फुडें येवन ते क्लियरिटी दिवची. तो म्हणटा की लोकल जो PI आसा PSI आसा हो ड्रग माफियांच्या गाडयांनी भोंवता. ताणें हें प्रूव करून दाखोवचें. तितलें इजी पडटलें आमच्या सरकाराक आनी मुख्यमंत्र्याकय इजी पडटलें. बेश्टे प्रेस घेतली आनी विनाकारण कितें उलयलो म्हणून तेजेर कितें जायना न्ही.